वाडट्या कांद्याच्या दरा आड निषेध करपाक गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीन वाळपय 25 रुपया किलो कांदो विकलो। लोकांचो ताका बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। आरडीएक्स गोवा खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। आयज गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस म्हज्या बरोबर हांगा आमी आयज आसा वाळपय बाजारांत आमी कांदो विकपाक आयिल्ली आसा। गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस आयज कांदो जशे आमी पणजे मडगांवां काल पोंडा तशें आमी आयज वाळपय कांदो जो म्हारग जाल्लो आसा बाजारांत फाटल्या दिसांनी 120 रुपया आशिल्लो मागीर 100 जालो 80 जालो। आयज बारीक कांदे 60 रुपया किलो मेळपाक लागल्या। लोकांक त्रास जावपाक लागल्या म्हणून आमची ब्लॉक प्रेसिडेंट महिला काँग्रेसाची वाळपयची बाय रोशन देसाय तशेंच आमचे उषा बाय तशेंच आमचे मिसीस नेने आमचे महिला काँग्रेसाच्यो बायल्यो हांगाच्यो वाळपयच्यो हांगा आमचे बरोबर आसा बाब नेने तसोच दशरथ जो आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा। आमकां हांगा आमी आयज हांगा आयिल्लीं आसा वाळपयच्या लोकांक कांदो म्हणटा तो सवाय दिवपाक। आयज लस सरकाराक लस कित्याक म्हणटा लस कित्याक तुमी पळयात 50 लोक ऑलरेडी घेवन गेले आनी लायनीर कितले आसा ते पळयात। म्हणल्यार आयज दाखोवन दिता की सरकार खंय तरी फेल जाला। म्हारगाय इतली वाडिल्ली आसा समज म्हारगाय नाशिल्ली जाल्यार हो लोक कांदो घेवपाक पयशे हातीन घेवन तुका गर्दी जावपाची न्ही। हांगा हांव प्रमोद सामंताक सांगपाक सोदतां की बाबा रे सबसिडीचेर कांदो दिवपाक चालू कर। लोकांच्या पोटात चिमटो येवपाक लागला। 2 दिसान दिवाळी आसा लोकांनी तरेकवार फोव करपाक पडटा। तरेकवार जेवणाक तांकां कांदो म्हणटा तो मेन जाय पडटा। बायल किचनात गेल्यार तिका पयलो कांदो ना जाल्यार कांय करपाक मेळना। कांदो नासतना 2 दीस जेवपाक जातले पूण मागीर जायना कित्याक की एक पेरिशेबल गूड असले आसा की मॅक्सिमम कसलेय डीश असले ते घालपाक पडटा। आयज म्हाका हें समजना की रेशन कार्डाचेर पयलीं सरकारान सांगलें की 3 किलो एक रेशन कार्डार दितलो म्हणून आनी आतां तेणें खंय तरी पयर स्टेटमेंट केला की 1 किलो फक्त एक रेशन कार्डाक म्हणून। घरात समज 5-6 जाणां जेवपाची आसा सो 1 किलो कांदो म्हळ्यार 12 कांदे म्हयन्याक कोणाक पावतले म्हळ्यार तो कितें कुडके करून फक्त वास घेवन जेव म्हणटा काय आमी सांगूंक सोदता।